पहिल्यान पहिले मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कोवेंताच्या वडिलाचे नावी तशेंच कोवेंताच्या सांद्याच्या नावी आनी सर्व ब्रदरांचे नावी तुमकां सोमेस्तांक एक आपुरबायेचे संतोष भरीत सुख समाधानाचे पास्कांचे फेस्त हांव मागतां. भावा भयणीनो, 3 शब्द म्हज्या मोतीक आज येतात. जीव, जिवीत आनी जिवंतपण. उडास दवरया. जीव, जिवीत आनी जिवंतपण. आज आमी पयले वाचप आयकलें उत्पत्ती ग्रंथांतले आपुरबायेचें वाचप. तें वाचप वाचता आसतना आमी चीत दिवन आयकलें, कित्याक एका काणये रुपार थंयसर देवान कशें हो संवसार रचलो. 100 दिसांनी संवसार रचून मनशाक आपणाच्या सुरपायेचो जावन रचलो आनी 7व्या दिसा ताणें विशव घेतलो. जीव सगळ्या संवसारार आमी पळोवन आसा. जीव अंतराळार, वाऱ्यार, दर्यांत, भुमीचेर, हर एका कणा कणांत आमी पळयता ह्या संवसाराचेर आसा तो जीव. थंयसर जीव कण आसात. आमी जर तर मिनरल वॉटर, मिनरल उदक पियेता ते सूक्ष्मायेन पळयलें तर, मायक्रोस्कोपान पळयलें तर थंयसर तुमकां विविध तरांची जीवी दिसतात. तें पळयल्यार मात्र तुमी तें उदक पियोवचें नात, मिनरल उदक जाल्यारय. पूण थंयसर विशेष तरांच्यो जीवी आसात. मातयेंतय आसात, वाऱ्यारय आसात. हाका म्हणटात जीव. हर एका नाजूक संगतींनी ह्या संवसारांत जीव आसा. आनी उपरांत देवान रूख झाडां रचलीं. तो एका तराचो जीव. ह्या रूख झाडांचो जीव कसो जियेता. मातयेंतले, वाऱ्यांतले, उदकांतले ते अणू जिवीत सेवून रूख झाडां जियेतात. आनी ताच्या उपरांतलें जिवीत जावन आसा मन जातीचें जिवीत. मन जाती कश्यो जियेतात. उदक पियोवन, संवसारांतले सर्व तरांचे अणू जिवीत सेवून, रूख झाडां खावन, मन जातीक खावन ती जियेतात. आनी ताच्या उपरांतलें जिवीत, उत्तीम जिवीत, तें जावन आसा मनशाचें जिवीत. देवान मनशाक रचलो आपणाच्या स्वरूप असो. त्या देखून तें उत्तीम जिवीत. जीव न्हय, जिवीत तो दुसरो शब्द. मनशाक देवान दिलां तें जिवीत. भोवस आपुरबायेचें, आपणाचेंच जिवीत, आपणाचेंच स्वरूप मनशाक देवान दिलें. आनी ताच्या उपरांतलें जिवीत जावन आसा दैवीक जिवीत. मनीस कशें जियेता. मनीस मन जातीक खाता, रूख झाडांचें फळ वस्तू खाता, उदक पियेता, अणू जिवीत आपणा थंय व्हड मनीस जियेता. पूण तें अंत्य न्हय, ती एक सुरवात मात्र. कित्याक देवान आमकां आपयलां फकत जिवंत रावूंक न्हय ह्या संवसारांत, बगार जिवंतपणांत पात्र घेवंक. देवाच्या त्या जिवितांत पात्र घेवंक आमकां सोमेस्तांक देवान आपयलां. आनी हें एक उत्तीम आपोवणें जावन आसा. तें मन जातींक दिवना, रूख झाडांक दिवना, ह्या अणू जिवितांक दिवंक ना. मनशाक मात्र तो एक विशेष तराची एक सकत देवान दिल्या. भावा भयणीनो, आज आमी पास्कांचें फेस्त आचरसिता, जिवंतपणाचें फेस्त आचरसिता. आनी ह्या संदर्भार आमी थोडीं उतरां, जिवीत दिवची उतरां जेजूचींच आमी समजून घेवची गरजेची. जेजू कितें म्हणालो? जुवांच्या वांजेलांतल्या 10व्या आवस्वरांतल्या 10व्या वळींत जेजू अशें म्हणालो, हांव संवसाराक आयलां तुमकां दिवंक
बोरोन वमतोंचें जिवीत खंय तावन आयलें तें जिवीत संवसारांत तावन न्हय हांवें दिवचें जिवीत आनी जेजू म्हणालो जुवांच्या वांजेलांतल्या 6व्या अध्यायांत पडण्यासानी 6व्या वाक्यांत जेजू म्हणालो मनशा पुताचें मांस आनी रगत केल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना कोण तो म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो ससनाक जियेतलो थोड्याच हप्त्या आदीं आयतारा दिसा आमी केल्लें एक नियाळ जो कोण म्हजें उतर आयकता तो ससनाक जियेतलो पळया ह्या उतरांनी आमकां आयकोंक मेळटात जिविताचीं उतरां आनी जेजू कितें म्हणालो एक गोवांचो कण धरणीक पडोन मेल्ल्या करीत तो एकसुरोस उरतलो मेलो तर तो यथेश्ट फळ दितलो कोणाक तो सांगतलो आपणाच्या जिविताक आनी तशेंच आमकां सोमेस्तांक ह्या संवसारांत कोणूच मनीस शाश्वीत जिणी जियोंक येवंक ना कित्याक ही जिणी जावन आसा एक तयाराय दैवीक जिवितांत आमी पात्र घेवंक जेजूच्या जिवंतपणांत आमी पात्र घेवंक त्या देखून हे एक व्हडलें आपोवणें जेजू कितें सांगता आपल्या आपोस्तलांक निमाण्या जेवणा वेळार तो म्हणालो हांव बापा सरशीन वेतां आनी थंयसर तुमकां एक सुवात तयार करता कित्याक म्हज्या बापायच्या घरा आसात जायतीं कुडां आनी ती नातल्लीं तर हांव तुमकां सांगतो आसलो पूण हांव थंयसर वचोन तुमकां एक जागो तयार करता आनी फाटीं येतलो आनी तुमकां हांव म्हजे संगी आपोवन व्हरतलो तुमी सोमेस्त म्हजे संगी बापाच्या घरा आसच्याक पळया मगळ भाव भयणीनो ही आपुरबायेचीं उतरां आनी उपरांत लाजरसच्या फोंडा लागीं जेजून म्हणली ती आपुरबायेचीं उतरां मार्ताक दुखी नासल्या मार्ताक आनी मरिये कितें म्हणालो हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवंतपण सा मार्काच्या वांजेलांत 8व्या 9व्या आनी 10व्या आवस्वरांत जेजून आपणा विशयन सांगिल्लीं ती उतरां कितली आपुरबायेचीं ताचे विशयंत ताणें सांगिल्लें ताचे भविश्य विशयंत मनशा पुताक धरतले दग दितले कश्ट दितले जिवेशी मारतले पूण तिसऱ्या दिसा आपूण जिवंत जातलो ह्या संवसारांत खंयच्याच मनशान सांगनातलीं उतरां जेजून सांगल्यांत त्या देखून आमकां जेजू एक मेस्त्री मात्र न्हय जेजू एक अजापागोरचो मनीस मात्र न्हय जेजू जावन आसा देवाचो पूत देवूच कित्याक जेजून सांगलेलीं उतरां खंयच्याच मनशान चरित्रेंतल्या खंयच्याच मनशान सांगोंक नात जिवीत दिवची ती उतरां मगाळ भाव भयणीनो आज आमी जेजूच्या जिवंतपणाच्या ह्या परबे वेळार कित्याक ही परब जावन आसा केंद्र आमच्या सोमेस्तांची जर तर तुमी व्हडा संख्यान हांगासर आयल्यात जेजूचें जिवंतपणा वरवीं जेजूचें जिवंतपण जावन आसा केंद्र हर एका फेस्ताचें जेजूचें जिवंतपण जावन आसा केंद्र हर एका लितुर्जीक संभ्रमाचें जेजूचें जिवंतपण जावन आसा आमच्या जिविताचें हर एक संभ्रम हर एक संगत त्या जिवंतपणाचेर होंदोन आसा पवित्र पुस्तकाक जर तर एक अर्थ मेळटा जिविताच्या जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं मात्र आनी कितें घडलें आयची काणी आयचें घडीत काल्पनीक घडीत न्हय कोण एकलो कितेंय म्हणोंक पुरो तुमी युट्यूबार जायतें आयकोंक पुरो पूण हे काल्पनीक घडीत न्हय या पुरावें घडीत न्हय या स्वप्नेली घडीत न्हय हे नीज घडीत सांत पेद्रो आपल्या उतरांनी आपोस्तलाच्या कृत्यांनी कितें सांगता जुदेयांत कितें जाल्लें आमी पळयलां जुदेयांत जेजू नासेरानाक कितें जाल्लें आमी पळयलां ताका कुर्सायलो तो जिवंत जालो जिवंत जाल्या उपरांत आमी ताचे संगी बसोन जेवल्या आनी ताका आमी पळयलां ताची महिमा आमी देखल्यांत म्हणून पेद्रो पिसो न्हय नीज आत्मीक आनी तशेंच कुडीचो स्पर्श घेतिल्लो पेद्रो
जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत तो साक्ष दिता त्याच जिवंत जाल्ल्या जेजूक. आनी आज आमी पळयता जेजू मरण पावल्लो असो कितें घडलें. सगळ्यांनी चिंतलें, ताका तांणी केळकुळां केली, ताका जाल्ली नाका जाल्लीं उतरां ते उलयले. तूं देवाचो पूत जाल्यार कुर्सार तावन देव आमी तुका सत म्हणटा म्हळें. ताच्या हातांत बेतकाठी दिली, ताच्या मुस्तकार कांट्याचो मुकुट सांसिलो, जरबांत मारून ताका कुर्सायलो. कुर्सार मारून ताच्या उजव्या कुशीक बालो तोपून तो मेलागी जीव आसा गी म्हणून तांणी पळयलें आनी मरण पावतस ताका निकेपिलो. निकेपूण जातस एक व्हड जडायची शिळा त्या फोंडाच्या तोंडार दवरली. आनी इतलें मात्र न्ही, साधुसेव, फारिसेव आनी ते प्रधान याजक पिलाता लागीं वचून कितें म्हणाले, हाणें जायत्यो पोटी मारल्यात आनी निमाणी फोट आनीकी व्हड जावन आसा. कित्याक तो जिवंत आसतना म्हणटालो आपूण जिवंत जाता. त्या देखून ह्या फोंडाचेर फारो दवरूंक जाय आनी ह्या फोंडाचेर रोमा चक्रवर्तीचो शिक्को मारूंक जाय. कित्याक ताचे आपोस्तल येवन ताची कूड सोर्न व्हरून मागीर खबर करतले तो जिवंत जाला म्हणून. ताणें सांगिल्लें सक्कडी सत म्हूण लोक पाती येतलो म्हणून. भावा भयणीनो, सगळ्या संवसाराच्या फोंडा पैकी हो एक फोंड विचित्र फोंड. कित्याक ह्या फोंडाचेर फारो दवरलो आनी त्या रोमागाराच्या चक्रवर्तीचो शिक्को मारल्लो. खंयच्या फोंडाक आमी पळयता तशें फारो दवरचो आनी एक शिक्को मारचो, खंयच आमी पळयना. जेजूच्या फोंडाक मात्र कितें घडलें? इतलें सगळें घडल्यार देवान ताका जिवंत उठयलो. देवान ताका जिवंत उठयलो. आपणे सांगिल्ल्या उतरांक जेजून खरी जवाब दिली आनी जिवंत जावन ताच्या आपोस्तलांक, ताच्या शिसांक तो दिश्टीक पडलो आनी ताच्या जिविताक ताणें रुसवात दिली. हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवंतपण. तर आमकां समेजता की ह्या पास्कांच्या दिसा कसली एक आपुरबायेची खबर आनी कसलें एक लिसांव म्हणलें आमी सोदून काडूंक जाय. भावा भयणीनो, हांगासर तुमी जमल्यात, सगळ्या संवसारार लोक आसा, कश्ट जातात, वळ वतात, दुखीन, पिडेन, भलायकी बरी नासतना दुबळीकायेन, जायत्या कश्टांक सांपडोन, जायत्या कश्टांक अनवरांक वळवळोन लोक आसा. पूण ह्या सर्व वळवळ्यांनी, ह्या सर्व कळवळ्यांनी आमी एकच उतर आमच्या जिवितांत आमी परत परत उगडास हाडूंक जाय. कित्याक तोच जेजू जिवीत आनी जिवंतपण आमकां केदींकच सांडून घालचो ना. कित्याक हो एक रंगमंच जावन आसा संवसार. म्हजो पात्र हांव खेळोन जातस हांव वेतलो म्हज्या बापायच्या घरा आनी थंयसर म्हाका तो तयार करून दवरतलो तो जागो. केदाळा हांव बावार्थांत म्हज्या जिवितांत जियेतांगी हर एक दीस उठोन जेजूच्या जिवंतपणा विशयांत हांव चिंतून नियाळ करतांगी त्या दाळा आमी खंयच्याकच भियेसय म्हूण गरज ना. जेजून सांगिल्लीं 30 उतरां आपल्या आपोस्तलांक भिये नाकात आनी 300 उतरां आज जिवंत जाल्लो जेजू आमकां सांगता भिये नाकात. दुबळी जावं दी, पिडेस्त जावं दी, कश्ट अनवरांत दुखींत आनी सलवणेंत तुमी वळवळटात जाल्यार भिये नाकात. कित्याक हांवें कश्टांचेर जैत वेला, हांव जिवंत जाला आनी तुमी म्हजे संगी त्या जिवंत जाल्ल्या त्या स्थितेर सर्गींच्या राजांत म्हज्या बापाय संगी तुमी आसतल्यात म्हणून. हाच्या की वर्ती ग्रेस्तकाय आमकां गरज आसा गी भावा भयणीनो. आमच्या जिणेंत ग्रेस्तकाय आमकां जाय, खुशालकाय आमकां जाय, संभ्रम आमकां जाय, सर्व सवलत्यो आमकां जाय. पूण ह्या सर्व संगतींनी आमी एक उतर, एक सत आमी चिंतून पळोवंक जाय. कित्याक हें सगळें संपतलेलें, हें सक्कड नश्वर एक दीस आखेर जातलें. पूण एकच एक उरतलें, तें जावन आसा जेजूचें जिवंतपण. आनी आमी जर तर बरवशान आनी मोगान ह्या संवसारांत जेजू संगी एक जावन जियेल्या तर त्या जिवंतपणाच्या सतांत, जिवंतपणाच्या बागी त्या
संभ्रमांत आमी पात्र घेतले हांव आनी ससनाच्या ससनाक जेजू संगी जियेतले हांव. हें उतर आमी आमच्या मोतीन दवरया आनी ह्या पवित्र येवकरिस्तांत भाग घेवया. भाव भयणीनो, आमी एकामेका पास्कांचें फेस्ताचो उल्हास पाटयत आसतना उडास दवरया. जेजू आमचे संगी आसा, जेजू आमचे सांगाता चलता, जेजू आमकां दादोशी करता आनी सदांच आमच्या जिवितांत जीव उरोवन आमचो इश्ट जावन आमचे संगी रावता. त्या देखून मागीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां मेळोंक करपा त्याच जिवंत जेजूचें समाधान आमच्या कुटुंबांत, आमच्या शेजारा, आमच्या समाजींत, आमच्या देशांत आमकां मेळोंक आनी हें समाधान आमी हेरांक दिवन एक पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावंक आमी प्रयत्न करया. आमेन.